टपाल खात्याच्या दिवचल कचेरीची इमारत कुमकुवत झाल्या। या इमारतीत पावसाचे उदक गळटानाच फाटल्या वणटीची फाटली ओणट जी आसा ती कोसळपाचो धोको निर्माण जाला। देखून टपाल खात्याच्या कर्मचाऱ्यांक जीव मुठीन धरून काम करचें पडटा। कामा निमतान टपाल कार्यालयांत येवपी लोकांच्या जिवाक लेगीत भंय निर्माण जाला। फाटलो पार्ट जो आसलो वो एटॅच पार्ट एका बिल्डिंगेचो आसलो, तो पार्ट काडलो तेन्ना डायरेक्टली उदक जे आहा ते तांकां भितर मारपाक लागले आनी ते पत्रे जे कितें आहा ती जुने पुरातन कालीन आसल्यामुळे सगळे भिंती फुगोन त्यो सामक्यो डबडबलेल्यो आसा। दिवचल शारांतल्या पोरण्या बस स्टँडा कडेन जे इमारतीत टपाल खात्याचे कारभार चलता ती इमारत पोर्तुगेज तेंपावयली आसा। फुडल्यान ही इमारत बेस बरी दिसून येता, मात भितर हे इमारतीची अवतिकाय जाल्या। उपकेंद्र चलता ती इमारत सामकी पोरणी आसा। हे इमारतीच्या भितर पावसाचे उदक गळटा, ताचेर उपाय म्हूण इमारतीच्या पांक्याचेर प्लास्टिकेची ताडपत्री घातल्या। हे इमारतीक जोडून आशिल्ली एक इमारत एका प्रकल्पाक लागून मोडल्या। देखून टपाल कार्यालयाच्या फाटले वाटेनची वणत कोसळपाचो धोको आसा। आमची बिचोलीची ही पोस्ट अँड टेलिग्राफची बिल्डींग ही जवळ जवळ हे बिल्डींग बांदून म्हणजे पोर्तुगीज कालीन बिल्डींग ही म्हाका दिसता 60-70 वर्सां तरी जातली। आयज ह्या पोस्ट अँड टेलिग्राफ सर्वीस देणारी अशी एक प्रामाणीक आणि विश्वास सेवा देणारी ही जी आमची सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी सेवा आसा ह्या सेवेची जी बिल्डींग जर आयज पळयत जाल्यार ती सामकी कॉलेप्स जावपाच्या मार्गाचेर आसा। तेंचे ते फाटली भिंत सगळें उदक भरून कॉलेप्स केन्नाय कॉलेप्स जायत आनी तेंचो स्टाफ बीन जर मदीं गावात जाल्यार तो कसली जिवीत हानी सुद्दां जावंक शकता। सो आमी मागता की आयच्या डिजिटल वर्ल्डान सुद्दां अशी प्रामाणीक आनी विश्वास देणारी जी संस्था पोस्ट अँड टेलिग्राफ आहा तेंची बिल्डींग कॉलेप्स जी जावपाचे मार्गार आहा तेजे पयलींच ती डिमॉलिश करची आनी तांकां एक स्वतंत्र अशी बिल्डींग स्वयंभू तेंची स्वतंत्र बिल्डींग तांकां बांदून दिवची, जेणे करून ही सेवा संस्था ही जी सेवा जी आहा ती फुडें सुद्दां चालू उरची अशें आमी आयज मागता सरकारा कडेन। कारण हे जो सिच्युएशन जर पळयत किंवा ते सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आमी मागता की तेंचे कोण जे हांगासले सिनियर्स आसा गोवा डिविजन पळोवपी तेंच्यांनी टायम हांगासर ताबडतोब विजीट करची, बिल्डिंगेचें पोजिशन पळोवचें आनी ती बिल्डींग जी आहा ती डिमॉलिशनाक हें करून एक नवी स्वतंत्र एक बिल्डींग पोस्ट अँड टेलिग्राफाक दिवची अशें आमी मागता। म्हाका दिसता भितर गळटा बी न्हू। आतां हांव गेलो भितर आमचे एक पार्सल आसलें पळय जाल्यार सगळ्यो भितरल्यो भिंती ज्यो आहा त्यो फुगलेल्यो आसा। कारण ही जे एक फाटलो पार्ट जो आसलो हो एटॅच पार्ट एका बिल्डिंगेचो आसलो, तो पार्ट जेन्ना तेंच्यांनी काडलो तेन्ना डायरेक्टली उदक जे आहा ते तांकां भितर मारपाक लागले आनी तेणे करून ते सगळ्यो भिंती आनी ते पत्रे जे कितें आहा ते जुने पुरातन कालीन आसल्यामुळे सगळे भिंती फुगोन त्यो सामक्यो डबडबलेल्यो आसा। सिनियर्सांनी येवन ते विजीट करून ते मुद्दम पळोवचें आनी हे बिल्डींगेक एक स्वतंत्र अशी बिल्डींग दिवची अशी आमची एक मागणी आहा, जेणे करून ही संस्था ही जी सेवा ही जी आसा आमची पोस्ट अँड टेलिग्राफ ह्या सेवेचो लोकांक सुद्दां फायदो मेळचो आनी संभाव्य धोका टळचो। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।